was notified by the mentioned notification दिलेले आहात आणि कमांड एरिया गोयांत 3 डिस्ट्रिक्ट गोयांत बिचोली तालुका 5130 हेक्टर, बार्देस तालुकांत 5140 हेक्टर आणि पेडणे तालुकांत 4250 हेक्टर हे already record aha. That's because a decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. Intun ek area to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. आता या note जरी तो चेल्यार answer चेल्यार मंत्री लो, it is disappointing and alarming that the proposal originated from the Water Resources Department. Water Resources Department has a role to safeguard water security for irrigation and drinking purpose. But now is because a command area in favor of MS Delta Corporation एक casino project आडपाचो प्रयत्न झाला. Speaker sir, हे झाले under the preview also of Goa Investment Promotion Board. कालच्या दिसाक आम्ही उलयले बारीक लोकांक जागे मेळे पण या श्रीमंत लोकांक जागे दिवपाचो प्रश्न विचारलो. And that's because हेतू वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटाचो प्रिंसिपल कितें की वॉटर सस्टेनेबल आणि वॉटर गव्हर्नन्स हाचे इम्पावरमेंट जावपाक जाय. तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट हाडलोलो कित्याक उदका लागून कमांड एरिया कित्याक मार्क केल्यो बिकॉज ऑफ द वॉटर. सो पयलो सप्लिमेंटरी मुगेलो. How and why was this decision taken to denotify that with total disregard to the Tilari irrigation project command area board? Very specific. सातमाशय तारगची जमीन जी अंडर काडा येता त्या संबंधीचे थोडेशे हावसा बी ते मिसगायड करपाचे हे चलता. म्हाका क्लियरली सांगून दिसता जी कमांड एरिया पेडणे बिचोले किंवा आमच्या बार्देस तालुक्या आसा ती सर्वे सर्व म्हटल्यार कोता येता सांबाळपा संबंधी आमी सामके कमिटेड आसात. एक ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, कार्डान दिवना आनी WR डिपार्टमेंटान दिवना. जे शेतकार आशिल्ले त्या शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन कोणा तिसऱ्याक विकली, तिसऱ्या कडल्यान दुसऱ्याक गेली, अशें करून ती डेल्टा म्हणटात आनी ती जमीन घेतिल्ली आसा जवळजवळ 33 हेक्टर जमीन. आणि ताणी मागीर जमीन जी आसा पळय म्हणजे प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते IPBक दिलें की ह्या जमनीचेर आमी डेव्हलपमेंट करता अशें म्हणून. आनी IPBन तांकां परमिशन बी दिलें आणि परमिशन दिले नंतर मागीर तांणी कार्डा कडेन मागिल्लें आसा की आमकां ही एरिया डिनोटिफाय करून दिवची अशें. आमी अजून ती डिनोटिफाय करूं ना. ते कार्डा बोर्ड आसा पळय न्ही ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा. ते मिटींगेक सगळी प्रपोजलां कोणाची बारीक प्रपोजल आसा कोणा मोठी प्रपोजल आसा. पण आय टेल यू म्हजे मनां सामकें आमची काडा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकच जाय, शेतकारांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय आनी ताजे नंतर आमी हाजेर विचार करपाचो. ते काडा बोर्ड जो आसा ताजेर विचार करपाचो. स्पीकर सर, मंत्री काही स्पेसिफिक विचारले की why was this taken to denotify? Now, आता your answer कोणान इंकिल ते न्हू. It is the right of whether a farmer or whether a private player or anyone, it is your right to save whatever has been identified as CADA. There was a purpose. That's because वो command area पडे हा हिंगा जेन्ना हे denotify केले आणि इतून prior consultation or formal consent was not obtained from the board. जो board हुंचो Tilari irrigation project command area board. You have not taken any consent. It is a board that is there under you. Speaker sir, particularly troubling is that J cabinet decision zala to denotify this command area was not taken without consultation, without informing the duly notified Tilari irrigation project command area. My specific second question to you supplementary. Is this not a glaring omission? This na tuga kityak, and this is not only disregarding the said due process je pod korpak jay. Kada mutti board kitya ha? Kada mutti board kityak ha? I believe that this omission constitutes basically a procedural violation.
you have to admit it that this is a procedural violation. It undermines the institutional mandate of this board. He board kit mandate hali. What is the jurisdiction of CADA? But the CADA board don't kit files because what have you to tell on this? CADA was not taken into confidence in the first place before denotifying this. So मातशें आत्ता हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा काडा बोर्डाची मिटींग जावना जी आमी सादारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्ली आसा त्या काडा बोर्डाक ज्याणे कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले ना भाई आणि काडा बोर्डाचे बोर्ड मेंबर आसा असताना तू डिनोटिफाय किती केलं एक तुने मिनिट काडा बोर्डाचे मेंबर आसा ते ताजे डिसिजन घेतले Because sir, मातशें दुसऱ्या एक मिनिट Mantri Babu, with due respect, you're a most senior member. Very simple question. When the proposal came, your proposal was sent from your department or from IPB. No. Then why was CADA not consulted? It is mandatory. How many meetings of CADA have happened so far? To 15 August mutta. One minute, I'm on my feet. Other speaker sir, yet soil zalyar. If you look in response to question B of the start question of mine 2C, Honorable Minister on attachment B 1 to 27 pages have been submitted. And into official gazette notification dated 16 June 2022 or dilala asa in this particular thing. Others because this notification reflects the government's decision to designate the concerned area as investment promotion area, IPA. For establishing what? For establishing an integral resort development project comprising of 3 hotels, a convention center, a multiplex cinema, a retail zone, a water park, a banquet facilities. Because sir, notably, Taj Gazettean, it also refers to a proclamation published in the official gazette on 25th November 2021. Tejer ullekh kelalo asa, wherein the proposal to explicitly include an electronic casino. So 21 so already speaker sir as a ullekh kelalo asa. Speaker sir, my third supplementary, Mantri has not given answer on the second supplementary. He said permission dila and CADA review kotle. He said on 15 August, one minute, my third supplementary, very specific. Does the Investment Promotion Board, by extension of government of Goa, or possibly Chief Minister should answer this, considers these gambling related activities under investment promotion framework? Speaker sir, or important issue, you have still not said, cleared it. Please answer this particular issue ki baba anta sadya. Agriculture Minister वी record Agriculture Minister कित म्हणता की सरकारान म्हाका दिसता you have not consulted the Agriculture Department. Now, Speaker sir, Agriculture Department कित्याक important की to quantify the potential loss in Agriculture Department, productivity resulting in diversion of irrigation of these command areas. Speaker sir, what justifies just passing such a valuation without any strategic importance? No one has been taken on board. Your CADA board, first of all, had to give this particular solution. Agriculture Department कितले loss जातले? What will be the loss? आज उदका लागू झूज पेटला, झूज मुखार पेट्टले दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंयामध्ये. What is the future of Madai? You are heading this department and still prime these CADA areas. How has this been denotified without CADA being taken into confidence? Emaka specific answer di. मातशें स्पेसिफिकली सांगलां तशें एक म्हटल्यार उजो पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. उजो म्हणल्यार उदकाक लागून झूज पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. स्टडी मादई रिवर रवी नायक म्हणटालो तुवेला मिनिस्टर सांगता स्टडी मादई रिवर इन लेंथ. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना. जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंदी सांगता. एक काडाची मिटींग हांवें सांगलां तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली. काडाच्या मिटींगाक हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही होच न्ही आनीकय बारीक आसात. कोणी 300 मिटर कोणी 200 मिटर अशें आसा.
सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड आसा पळय ते निर्णय घेतले. दुसरे एक मिनिट Why was it denotified? एक मिनिट दिन त्यांका ऐका, एक commission मिनिट, दिला. ऐका, Commission दिन तुम्ही Please, काढा please, review please केलाय. develop a कसलो habit of कायदो? listening others also. Supreme Please, Court Mr. Yuri, decision Mr. दिला, so Yuri, can it be challenged by the also district? please develop a habit of listening to others also. That will add to your information. No, please, honorable minister, I am asking Sabhavati. very simple thing. So you are putting this on a review. Are you going to stop this particular denotification? Is it stop? Denotify केलं ना आता. Let the CADA board decide about it. I'm not authority to decide CADA board about has to decide before, no. CADA board, speaker sir, ये conclude जोरीतोर केल्या. Conclude कोता. Conclude. Minister an answer दिलना. Already. आन्सर दिवपाक न्हू येत ना ताका This passport घेऊन लंडन पावलो. Already सगळे झाले. आणि थिंगा हॉटेल बिटेल सगळे येवपा जाले आणि मंत्री मुठा की मंत्री के आन्सर कितें पासपोर्ट ना ऑलरेडी पावलो मनीस सगळो जालो. You please make sure. Take this CADA implication. Other speaker sir, what is this? Basically, this decision of this government is illegal. It is without following proper procedure. It bypasses the Tilari irrigation command area. This is with complete. For whom is this particular thing done? They purchased and speaker sir, a land purchase केल्ले पहिले. 100% guarantee आली denotify कोतले म्हणून शेतकारा कपट जमीन गेल्या. This seems all to be part of a script. म्हाका दिसता there seems to be केन्ना गेल्ले केन्ना गेल्ले शेत केन्ना गेल्ले ते पळय मरे ना डेट काडा ती पळय ना सो ते खबर आली केन्ना सी मुखेलमंत्री व्हेरी सिंपल. आज गोंयांत उदकाचो प्रश्न आसा. कमांड एरिया योर मिनिस्टर इज सेइंग he'll review your own decision. The board, how can something like this is very funny. Mandatory CADA board आज परमिशन घेवपाक पयलीं आसले. So this is illegal. Keep it on hold. हे आमकां मुखेलमंत्री सांगचे ही मीटिंग बोर्ड ना ते तू हाऊस कमिटी गेले. हाऊस कमिटी what decides ती म्हणे की speaker has to write to then it was decided no he can't write. See this type of ridiculous decisions cannot help. You are a senior minister with highest respect to you. This is a serious matter. Kindly look into it. We cannot give lakhs of square meters of land in command area just because we have to make someone happy. Yes. Sabhavati Mahashay, तो परत seniority and experience म्हणटा. With this experience, I tell you, I am quite capable enough to protect the area, okay, of command. So you will protect it in the future. Sri Alton Dickosa. Because I come from a constituency where people devote themselves in agriculture activities. And agriculture is the culture and heritage of Goa. Magusta, Ami, a Barikchan Sambartai. Speaker sir, I am surprised that the government itself is converting CADA land into casino activities. On the other hand, I think so government has brought agriculture, Amge minister, he has brought agriculture policy. I want one simple specific question. Since Minister Sangota, it will go to the board, CADA board, and then they will decide. My specific question to the Honorable Minister, if the board decides that CADA land can be, lakhs of CADA land can be converted, will you approve it? स्पीकर सर हांव मातसो पयलीं आन्सर करता एकूच मिनीट. दे हॅव आस्क्ड फॉर द IPB. इट इज अ हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट. परत जे उदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांवें उठलो. बाकीचो काडाचो विशय जे आतां मिनिस्टर सांगतले निव्वळ इट इज देअर ओन लँड. ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारकें दाखयता. वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथींग वन हू इज. आमी दिवंक ना लँड. केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली. ओके ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेवन IPB कडेन येयल्या. आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून. नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हातांत स्टेट आसल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हें IPBचें काम आसा. म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताजो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन दॅट डिपार्टमेंट इट इज डुईंग. Yes. CADA not be taken into confidence before. Why is CADA sleeping or board कित्या केला एकूच because and तुगेले Gazette 21 आहा. It is what does the Gazette 21 say to put hospitality project? Because that is the thing given in IPB. But if you look particularly in Gazette notification, it is very clear that this decision on 25th November 2021. Wherein the project proposal explicitly includes electronic casino. Check Core Gazette in 21.
It is very clear. It's mentioned there. See, let's look at this. Private player bought a land from farmers, was Kada. Tomorrow, farmer itself wants that these areas have to be taken out of Kada. What is the, it's a very serious issue. This is a lapse on the part of the government. It is very clear. Let Kada, pod area hai, protect kurpak jai. Yes, Command area to Elton Nicosa. Speaker sir, Yeah, Elton Nicosa. दौड़ माल तो Elton Bob. Speaker sir, my specific. मंत्री महाशय मंत्री महाशय Speaker sir, त्याला बोसोय Speaker sir, स्पीकर सर त्याला पाचे बोसोय माय क्वेश्चन बोसोय जी तालुका बसून घ्या एल्टनाचा प्रश्न येस स्पोर्ट्स सिटीजला काढा राहिला सगळे रेसिडेन्शियल बसून घ्या. एरिया एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट घेऊन वेगळे प्रश्न विचारा तुम्ही वेगळे प्रश्न विचारा ते डिस्कशन करा Speaker sir, we are not against any hospitality business coming to तुझा- Goa. तुझा प्रश्न We घ्यायचा. we are not against any hospitality business coming to Goa. Giants, Goa is a touristic destination we want. Yes. But our specific question is that when lakhs of Kada land, which is reserved for the, they want to convert, it is possible and the board has the right. Now what is the point of forming this board and Speaker sir, entire approval, the grant of this project, it is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. अरे हे सगळे आम्हाला लॉ करपायले मुख्यमंत्री सगळे सबजुडीस केस PIL असा मरे. क्वेश्चन मंत्री डिसिजन स्पीकर सर, आता त्याचे सगळे उलोवन सोपल्या उपरांत हांवें लास्ट सांगले त्या खातीर तू पयलींच उठून उबो रावल्यार म्हणटा हायकोर्ट सब जुडियस म्हणटा काय म्हणून सर व्हेरी हांवें सगळे उलोवन सोपल्या उपरांत सांगले क्वेश्चन मंत्री म्हणजे उले असू उलो क्वेश्चन मंत्री सप्लिमेंटरी आमगे बस 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 हेगे क्वेश्चन आहे सप्लिमेंटरी तेच. जे भाशेन सीआरझेड एरिया नावे. सीआरझेड एनओसी लागत हय उलय दिसता आता हिंगा आयपीबीन आणि पीडीसीसी अंडर हिंगा आता काडागे एनओसी लागना म्हणजे म्हणून सोदताय की प्रोजेक्ट जरी तरी बरो आहा टुरिजमा लागून बरो आहा सगळें बरें आहा सो आमगे एग्रीकल्चर पॉलिसी बी सगळी गेली एज पॉलिसी मागीर अर्थ कितें येस एज पॉलिसी कांयच अर्थ ना एग्रीकल्चर पॉलिसी आयलो हा तितू कन्वर्जन ऑफ लँड विल नॉट बी अलाउड म्हणलो हा आणि आता हे काडा गेले अप्रुवल नासतना सरकार एग्रीकल्चरल लँड जी आहा टुरिजमा लागून बेनिफिट जातो म्हूण आज म्हणटा हे आयपीबी अंडर ऑलरेडी साना टेक्निकल क्लिअरन्स सगळे जालो हा सो हे चलता जाल्यार क्लियर आन्सर प्रश्न विचारना तू प्रश्न विचारना सरकारा जरी तरी फायद जाता स्टेटी फायद जाता जाल्यार एग्रीकल्चरल जमीन काडा अंडर जमीन आहा ती आमकांनी कन्सेस्ट करपा जाता हे एग्रीकल्चर पॉलिसी तुम्ही गायनाय कित्याक व्हाय डोंट यू पुट इट स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर सरकारा फायदो जात जाल्यार काडा जमीन एग्रीकल्चर जमीन विथआउट टीसीपी अप्रुव्हल्स विथआउट एनी अप्रुव्हल्स काडागे अप्रुव्हल नासता हे कन्वर्ट करपा जाता हे क्लिअरली एग्रीकल्चर पॉलिसी घालून दिवपा जाय बसून घ्या स्पीकर सर सरकाराची एग्रीकल्चर पॉलिसी क्लियर आसा पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही कन्वर्ट करूंक शकना त्या ती आत्ता जो प्रोजेक्टाचेर तो उलयता इट इज नॉट अ पॅडी एग्रीकल्चर लँड ताका परत एकदा कळपाक जाय म्हणून सांगता ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड न्हू खंयसरूच पॅडी एग्रीकल्चर म्हणून लागू ना ती सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा ना तू काय तेतून सांगितलं 80% ऑफ गोवाज लँड एग्रीकल्चर एंड विच इज ऑल्सो ऑर्किड लँड हे तुगे तुम्ही डेफिनेशन आपयल गायल ना सो तू प्रोटेक्ट कितको करता स्पीकर सर हाऊ आर वी प्रोटेक्टिंग येस विजय सरदेसाई तुझा प्रश्न सर म्हाका एक स्पेसिफिक जाणून घेवंक जाय ही जमीन पर्टिक्युलर जमीन आयपीबीन क्लियरन्स दिले आयपीबीन जेन्ना क्लियरन्स दिले तेन्ना काडा कडेन तांणी प्रायर अप्रुवल घेवंक जाय आशिल्लें एक घेतिल्ले 2 आनी घेवंक ना जाल्यार आतां फुडें घेतले आनी फुडें घेतले जाल्यार हाजो अर्थ तांकां अजून अप्रुवल मेळूंक ना हे एम आय रायट इन दीस थिंग सेकंड क्वेश्चन स्पीकर सर अश्यो काडाच्यो जमनी म्हळ्यार ज्यो जमनी प्रायवेट ओन्ड पुणून काडा लागल्या अश्यो जमनी हाजे पयलीं कन्वर्ट केल्या म्हळ्यार एलाव केल्या काडान त्यो भायर काडपाक आनी त्यो कितल्यो केल्या धर तुमचे कडेन आसा जाल्यार आनी धर ना जाल्यार कित्याक ना स्पीकर सर हांव एक पयलो मुद्दो फक्त हांव आन्सर करता बाकीचो मिनिस्टर आन्सर करतलो तेणी हाज्या खातीर परमिशनाक एप्लाय केल्लें आनी आयपीबीक घातलेलें ड्युरींग दॅट प्रोसेस ही हॅज एप्लायड आनी आयपीबीक एप्लाय केल्लें प्रोसेस सगळो कंप्लीट जावपाक रेस्ट ऑल मिनिस्टर वील आन्सर कितले कन्वर्ट केलें रुटीन स्वाती महाशय काडाची जमीन जी आसा पळय न्ही ती काही लोकांनी नॉर्थाक बी आनी सावथाक बी परमिशन मागिल्ली
ताजे डिटेल म्हणजे आन्सर ना जाय जाल्यार मागीर दिवपाक जाता आय कॅन गिव इट टू द हाऊस ते पयलीं दिल्ली आहा पण हाजी पयली एग्जाम्पल काडाची सगळीच जमीन सामकी सुपीक आसा अशी ना काडाची सगळीच जमीन सामकी इरिगेशन करपाक जाता अशी ना आमी सुरवातीक जस्ट लिसन सुरवातीक जेन्ना आमी काडा एरिया सामकी इतले अमके 20,000 जाय 15,000 जाय 16,000 जाय मागीर मार्क केले प्लॅनाचेर पूण एक्चुअली वचून फिल्डाचेर पळोवन आशिल्ले फॉर एग्जाम्पल अशी एक थोडीशी एरिया आसा जी जाग्यार तुका उदक जे आसपा वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट इरिगेशन जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट रॉकी एरिया आसा आनी त्यामुळे पयलीं अशे काही एरिया क्लियर केल्ले आसात पयलीं केल्ले आसात थोडीशे एरियाज आतां जाय जाल्यार मागीर हावसा डिटेल्स दिता मागीर स्पीकर सर काडा बोर्ड आसा ताका पावर आसा अशा पद्दतीची लँड जी आसा पळय न्ही ही डिनोटिफाय करपा खातीर आनी टायम टू टायम जेन्ना फार्मर्स आपली लँड ही सुपीक ना किंवा ती हे जावपाक शकना तेन्ना दे कम विथ प्रपोजल आतां तशें मिनिस्टरान सांगलां सर हांव एक जस्ट ना एग्जाम्पल दिता आमची जमीन सांग्यार एक्वायर केल्ली सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंटान कितें करपाक टू रिलोकेट पीपल हू हॅव लॉस्ट लँड इन साळावली इरिगेशन कॅनल आतां ही कमांड एरिया आशिल्ली कमांड जमीन लागताली ताजेर तुमी प्लॉट केले कोणे प्लॉट केले सरकारान प्लॉट केले आनी लोकांक दिले पावयल्यान डायरेक्ट सांग्या पावलो ना 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 कमांड एरिया एग्जाम्पल इज कमांड एरिया लागताली ही जमीन सरकारान एक्वायर केली आणि सरकारान कन्वर्ट करून प्लॉट करून दिले एक केस तुम्ही आता अशीच दिल्या ही हांव तुका म्हजी जाल्ली ते सांगता तुम्ही एक्वायर करून म्हणून म्हणटाले फार्मर जेन्ना रिक्वेस्ट करता अशें जर तुम्ही दितात आयपीबी अप्रुवल घेतना कार्डाचे प्रायर अप्रुवल घेवचे पडटा काय आयपीबी अप्रुवल मिन्स कार्डाची घेवपाची गरज ना हे हांव टेक्निकल विचारता एकूच मिनिट हांव परत सांगता तो आयपीबी केन्ना एप्लाय करता तेणी कार्डाक एप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आणि वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द कार्डा अप्रुवल तेणी घेवपाक जाय Not a full approval. कार्डा अप्रुवल घेवपाक जाय Kada. इट इज नॉट अप्रूव्ड सब्जेक्ट ऑन होल्ड नो कार्डा अप्रुवल घेवपाक जाय क्लियर केलें ताका स्पीकर सर नेक्स्ट वजयश्री वेंजी वेगस सवाल मातशें इवन बाब विजय सरदेसायन जो विशय हांगसर काडलो पळय मी सांग्या रिफर केलो तांणी की काही एरिया कमांड एरियांतल्यान दिले म्हणून आमी डिपार्टमेंटान दिले प्लॉट्स करून पण आमी दुसरो विषय आणि तेच म्हणटा न्ही करेक्ट प्लॉट करून तुम्ही लोकांक दिले न्ही तातूंत भितर आमी दुसरें पळोवपाक जाय की ही एरिया जेन्ना आमी काडाची सॉरी आमचे हय अंडर कमांड एरिया जेन्ना आमी दिली प्लॉट्स करून लोकांक त्या लोकांचे वेळेच्या म्हणजे कॅचमेंट एरियेत जितली एरिया गेली हांव म्हणटा लँड लुजर थोडी एरिया न्ही कॅचमेंट एरिया सर ताजेर इश्यू ना म्हजो हांव म्हजो इश्यू आहा टेक्निकल कमांड एरिया हाजे प्लॉट्स केल्या तुम्ही थंय यस नेक्स्ट क्वेश्चन श्री वेंजी वेगस Sir, stand by for LAQ number 3A. 3A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट Speaker sir, 17 जून 2025 एक इंसिडेंट जाता एक गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हेकल कॅरिंग स्मगल्ड अल्कोहोल बूज पलटी जाता रजिस्ट्रेशन नंबर NL 01 N 2598 थिंगा एबंडन सोडून ड्रायव्हर वयता सगळे वयता ते गाडयेक उज पेटवता ऑन द नॅशनल हायवे दारगळ महाखाजान दारगळ एट अराउंड 8:17 AM ही इन्सिडेंट जाली आणि सच इन्सिडेंट जाल म्हणटरी एक सिंपल न्यूज बट द ट्रक कॉट फायर वॉज अबंडन्ड बाय द ड्रायव्हर whoever was accompanying him and the fire brigade came आणि एक न्यूज जाता आणि ते न्यूज जाल म्हणटरी सगळ्यांक कळटा अरे कितें जाल काय म्हूण सरप्रायझिंग मोस्ट शॉकिंग इश्यू is the whole matter is why the police and excise department is ignoring this speaker sir headlines लिहिचोय हे ओट्रू जुनाचे न्यूजपेपर आणि हेजे क्लियरली स्मगल्ड गुड्स म्हणटा सो स्पीकर सर पयली सुवातेर मुगेले फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आमी असलो इल्लीगल सोरो गोंयांत चलता म्हूण खबर आहा की त्या LAQचे आन्सर दिलो अपार्ट फ्रॉम द लिकर कन्साइनमेंट फॉर विच नो परमिट्स वर इश्यूड म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता ताका परमीट आसो ना सो ही गाडी गोंयांत पयली सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी ताका परमीट ना जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा डिपार्टमेंट आहा तांकां खबर ना अशें समजया आनी हें चलता गोंयांत सो स्पेसिफिक क्वेश्चन वेन देर इज ऑलरेडी अ डेजिग्नेटेड गोवा डिस्ट्रीब्युटर
रॉयल लिक्विड LLP ओनर आहा तेजो प्रितेश देसाई फ्रॉम म्हापसा हे तेगेले स्पेसिफिक ऑलरेडी डेजिग्नेटेड गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा फॉर द ब्रँड्स which belong to Pernod Ricard from France. Why have the goods been shifted to Goa in the name of customs transfer? जेन्ना ऑलरेडी गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा तेन्ना हे जे गुड्स आहाय हे हिंग कित्याक अशें करून ट्रान्सफर जाता स्पीकर सर? फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पीकर सर, ही जो तो केस उलयता पळय न्ही, ती केस जी आहा ती तेणी गाडी नंबरूय तो सांगलो. तिच्या गाडयेक आमच्या चॅकपोस्टाचेर पावच्या पयलींच त्या गाडयेच्या इंजिनाक कितें तरी उजो लागलो. ड्रायव्हर आनी हो जो आहा आपलो तुजो क्लिनर ते थंयसल्यान गेले. ताज्या उपरांत आमचो PI आनी ताज्या उपरांत एक्सायज इन्स्पेक्टर हांच्यांनी गाडी जी आहा पळय न्ही ती गाडी सीज केली. गाडी पूर्णता जळून गेल्ली. भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो तेणी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला. आनी तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता. आनी आतां तो खंयच्यान हाडला आनी ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें, ताका परमीट नाशिल्लें आनी एट प्रेझेंट इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. आन्सर म्हाका दिल ना. तुवें हांवें सांगिल्लें तेंच तुवें रिपीट केलां. हांवें तुका सांगिलां जेन्ना गोवा डिस्ट्रीब्युटर गोंय आहा तेन्ना हो सोरो इन द नेम ऑफ कस्टम्स हिंग कितकोन ट्रान्सफर जालो? हाव वॉज दीस ट्रान्सफर्ड? ही म्हायती आहा घोडे कितकोन ट्रान्सफर जालो हो सोरो? हिंग कितकोन पावलो गोंया? जेन्ना ऑलरेडी गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा तेन्ना कितको पावलो? मुगे फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर जो कितकोन पावलो खबर ना ओ तूं चौकशी करतलो? एक्सायजा खबर आहा ओ ना? एक्सायज डिपार्टमेंट काम करता गोंया ओ सेटिंग आहा ओ स्कॅम आहा? आमकां क्लियर कळपाक जाय एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता. हांवें सांगला ह्या केसीची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. अजून कळना, एक म्हयनो जालो. तेजो इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हो आन्सर दिता नॉट अ सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर. हांव सेकंड सप्लिमेंटरीचे वयता स्पीकर सर. ही जी लेबल जाल्ली सोऱ्याची जी लेबल जाल्ली आर दीज लेबल्स registered with the Goa excise? If yes, where is the complete address on the labels? एक्सायजाको जरी तरी हे registered आसले complete address हुया address नासले तेजे. If no, then what are the excise inspectors posted at various factories doing? Very specific. ती जे फॅक्टरी कसो भायर सरलो ती एक्सायज इन्स्पेक्टर आहा. तो एक्सायज इन्स्पेक्टर कित करतालो हे लेबलाचे फुल डिटेल्स नाही जाल्यार हे एक्सायज इन्स्पेक्टरा कडेन आतां एक म्हयनो मायज जावन गेलो. एक इन्व्हेस्टिगेशन केला. व्हॉट हॅज हॅपन्ड? वाय नो फुल डिटेल्स? हाउ इज दिस स्पिरिट रिक्वायर्ड टू मॅन्युफॅक्चर दीज ब्रँड्स एंटरिंग गोवा? हे ब्रँड हे स्पिरिट सोरो कितको मॅन्युफॅक्चर जाता हे डिटेल्स नासतना पुरो. स्पीकर सर, तो जे सांगता ते आमी लेबल सगळी चॅक करपाक सुरवात आसा. ती लेबल क्रॉस चॅक केल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते. इज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. परत एकदा ताका सांगता. बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले, पूर्णता लायसन्स कॅन्सल करतले. ना सगळे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॅक्टरी प्रत्येक फॅक्टरी एक एक्सायज ऑफिसर आसता. तुवें तेका अजून पसून इन्व्हेस्टिगेशन तेगे ड्युटी केल ना. हॅव यू टेकन एनी एक्शन ऑन दीस पीपल? वाय आर यू स्टील वेटिंग? हे जरी तो थिंग अजून ड्युटी करता वोंट दे हॅम्पर विथ युअर एविडन्स? हे जे इंटू आहा हे जे कोण मांडलो आहा पुलिसेंतले जे कोण थिंग ड्युटी आसले एक्सायज ऑफिसर जो कोण फॅक्टरी पोस्टेड आसलो तुवें तेका अजून पसून टर्मिनेट केला, सॅक केला, अजून तेका सस्पेंड केला, अजून तेका थिंग कित्याक दवरला? ही एश्योरन्स जाय स्पीकर सर. नाजाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन केस जातले. दिस एक्शन इज रिक्वायर्ड अँड आय नीड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. नाजाल्यार हो सोरो इल्लीगल सगळो गोंय चलता आनी एक्सायज म्हणटा की आपल्या काय खबर ना. टोटल फेल्युअर इन द एक्सायज. समवन हॅज टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर दिस. अजून जाल ना. प्रश्न किती तुझो? ऑफिसर जो फॅक्टरीचो ऑफिसर अजून थिंग काम आहा तेणी ड्युटी तेगे सारकें केल ना. कित्याक केल ना? आनी ही फॅक्टरीसून जे भायर सदा आख्खे सीज जावपा जाय, सील जावपा जाय. हे ऑफिसर सस्पेंड जावपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, परत एकदा सांगता टायम टू टायम आमी अशा पद्दतीचे सगळे एक्सायज इन्स्पेक्टर आसतले, सब इन्स्पेक्टर आसतले, गार्ड आसतले हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा. जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दीस इज फ्रॉम दीस इंडस्ट्री तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आनी फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली. आमकां थोडोसो टायम लागतलो. एक म्हयनो जाला. इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. ड्युटीर कोण आसलो तो सस्पेंड जावपा एक म्हयनो कित्याक लागता? ऑन ड्युटी दॅट डे जोपर्यंत कन्फर्म जायना. You have to give me assurance. Whoever was on duty, he is accountable. त्या दिसा कोण आसलो हो ट्रक भायर सोडपाक that officer has to be made accountable speaker sir. एकूय आन्सर ना हेजेर. क्लॅरिटी दिनु. स्पीकर सर, तो जे सांगता पळय न्ही
ही एक्सायज चेकपोस्टाच्या पर्यंत गाडी पावूंक नाशिल्ली भायर सरपाक सांगता फॅक्टरी तू भायर सरल्या ऑफिसर आसा भायर सरले अकाउंटेबल कोना व्हाय आर यू ठीक प्रोटेक्टिंग आहे सर डेफिनेटली त्या ऑफिसाकूय ऑफिसर्स कोण आहा पळय न्ही ताकाय सस्पेंड करता ताका थोडो दीस राव म्हणून सांग No, suspend I need assurance. Before this assembly gets over, whoever was on duty Because, on sir, that day, investigation- they have to be put out of the system. They have to be suspended. ठीक आहे सर हांव ताका इतकेंच सांगता जे दिसा इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातले कंप्लीट न्ही ताचे जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले पळय न्ही दिस इज द कंपनी ताका सस्पेंड करता Investigation complete. No, Hey, investigation nah, चलता they- so sir, they- no, otherwise you all are protecting. He will manipulate everything. कोणाकूच कॉन्टॅक्ट करिना येतो गाडी सोऱ्याची इल्लीगल सोरो गोंयांत आता मॅन्युफॅक्चर जेन्ना डिस्ट्रिब्युटर we are not getting clear answer it has to ताबडतोब आज order येवपा जाय we have to get some ठीक आहे सर answer ताबडतोब ऑर्डर काढा म्हणजे ते कन्फर्म जावपाक जाय की ते ह्याच कन्फर्म झालं company म्हणून करता एक भायर उडोवपाचो कन्फर्म झालं भायर उडोव सस्पेंड करपा जाय 100% you are not taking करता. actions because करता सिल्वा प्रश्न Speaker, sir. Yes. Question, first question. Is there a possibility that illicit liquor trade is flourishing in Goa and as such consignment are sent outside the state without the knowledge of Goa excise and police? That's चलता. स्पीकर सर हे चलन ना ते कितें आसा ते परमिशना घेवनूच बी आतापर्यंत जो सोरो भायर वता इट इज रिजिस्टर परमीट घेवन आणि परमिशन घेवनूच भायर वता एक्सपोर्ट लायसन्स घेवन Speaker sir. Speaker, sir. ताजे प्रश्न Speaker, sir. Apart from liquor consignment, for which no permit were issued by the Excise Department as per LEQ reply mailed about me, any other document or licenses were found in the truck to trace the details? सगळ्या भायर आनी कितें मेळ्ळां ते डॉक्युमेंट्स कितें मेळ्ळे त्या ट्रकांक कितें म्हटलें स्पीकर sir, ताच्या गाडयेचे जे सगळे- भायर आनी कितें डॉक्युमेंट मेळ्ळे स्पीकर सर आमी सगळ्यो ज्यो बॉटल्स मेळ्ळ्या त्यो सगळ्यो सीज केल्या आणि त्या मेळ्ळेल्या बॉटला वयल्यानूच त्यो खंयसर मॅन्युफॅक्चर केल्या आसतल्यो हाजें इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगलां त्या गाडयेच्या नंबरा वयल्यान ती गाडी नागालँडची आसा नागालँड पुलिसा कडेन आमी कंटिन्युअसली इन टच आसा की तेज्या ओनर जो आपण अजून आमकां नागालँडा कडल्यान डिटेल्स कांयच मेळूंक ना वी आर कंटिन्युअसली इन टच विथ दॅट व्हेकल ओनर स्पीकर आता इन्व्हेस्टिगेशन एक्साइज आणि पोलीस स्पीकर सर या इन्व्हेस्टिगेशन आता चलत म्हणतो आता एक्साइज आणि पोलिसांक कोण हँडल करते स्पीकर सर पुलिसांनी आपली सगळी इन्व्हेस्टिगेशन जी आहा ती करून एक्सायजा कडेन दिल्या आमच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचे इंटरनल टीम हे सगळ्या इन्व्हेस्टिगेट करता पुलीस आपल्या लेवलाचेर बाकीची जी करपाक जाय पळय न्हू ती पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता गाडी ड्रायव्हर आणि बाकीचे सगळे आणि विदीन द डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही सोरो खंयच्या हेजो आणि कितें ते आमचे इंटरनल टीम ऑफ द एक्सायज डिपार्टमेंट टाइम बॉन्ड दिला टाइम बॉन्ड किती त्या इन्व्हेस्टिगेशन 100% जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले टाइम दिलो ना मुखे म्हयने स्पीकर सर आमी सांगला ताका हांवें जाता तितके बेगीन म्हणजे कन्फर्म करून सस्पेंडूय करता 2 वर्सां इतली स्पीकर सर हो ट्रक जो सोरो घेवन वयतालो तो ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट ओ इतर सोरो वयता ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट तो तुम्ही कसो डिपार्टमेंट व्हेरीफाय करतात लेटेस्ट इक्विपमेंट ऑर लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी कितें आसा तुमचे कडेन डिपार्टमेंट हो प्लॅन करतात तुम्ही हो डिटेक्ट करपाक ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट कित्याक आख्खे गोंया भायर वयता ते मॅक्झिमम डुप्लिकेट सोरो वयता सो तेचेर कितें डिपार्टमेंटान स्टडी केल्या स्पीकर सर आमी टेक्नॉलॉजी आमी आतापर्यंत गोंयांत जो सोरो आसा हो डुप्लिकेट सोरो न्हू अरे स्पीकर सर माझे म्हणणे तो पिवपान चेक करपा न्हू ओरिजिनल अरे ताई उत्तर ताई ऐकून दे बरें स्पीकर सर तो जो सांगता पळय न्ही डुप्लिकेट सोरो गोंयांत जायना तेज्या म्हायती खातीर फक्त हांगासर प्रॉब्लेम इतकोच आसा म्हणजे तो जे म्हणटा म्हणजे म्हाका जे दिसल्या डिपार्टमेंटा कडेन हांवें जी चवकशी केल्या पळय न्ही तातूंतल्यान म्हणजे विदाउट पेईंग एनी टॅक्स फॉर द गव्हर्मेंट म्हणजे हे जे कोणी असल्या पद्दतीची कामां करता ताका टायम टू टायम एक्सायज आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट चेकपोस्टाचेरूय धरता आणि बाकीचे कडेन सीज करता आतापर्यंत केसीस जर तुम्ही पळय धरूनाचे न्ही आमी आतापर्यंत ज्यो केसीस आसा त्यो वेगवेगळ्यो केसीस टायम टू टायम आमी सीज केल्या आणि त्यांचो सोरो सीजूय करता आणि आफ्टरवर्ड तो ऑप्शनय करता निलेश काब्राल स्पीकर सर टेक्नॉलॉजी स्पीकर सर हांव ऍड करता एकूच ऍड करता स्पीकर सर आमी स्पीकर सर आमी फक्त न्यू टेक्नॉलॉजींतल्यान नाव द होलोग्राम हो खुबश्या स्टेटींनी यूज करपाक लागलेले आसात की तेजे कडेन म्हणजे काडल्या उपरांत ताजो तो स्कॅन कोड जरी केलो आसत जाल्यार कळटा आमी इट इज अंडर प्रोसेस तेजेर हाडपाक सोदता माननीय मंत्री आन्सर दिला एक एग्जांपल की तुम एक्शन तुका टाइम दिता न्ही तू 1000 अपोजिशन लीडर
टाइम दिता खंय मरे टाइम दिता मरे कधी दिताली तुका टाइम स्पेसिफिक इंसादा करेक्ट करपाक सोदता मुखेलमंत्री प्रत्येक स्टेटमेंट हांव चड उलयना आयक 1395 cases violations have been found in the last 5 years. As per the reply to me given today, illegal sale, transporting, warehousing, liquor sold on dry days, about these cases. Under Speaker sir, these are only seem to be procedural. अंदा जोरी तो चोयल्यार हांवें तुजो प्रश्न विचार न्ही तू भाषण करचे पेक्षा तू सब क्वेश्चन विचार न्ही The department was saying fines were not imposed. Not a single name, FIR, date, कांयच दिल्ना आन्सरान. Speaker sir, despite so many inspections and so many violations, no bottling unit has been caught till today. There is no record of under invoicing. Other Speaker sir, अपोजिशन लीडर युरी बाब प्रश्न जो मुगे तुका हा. प्रश्न विचार न्ही Annexure 3 an मुगे reply an कित सांगला की the अपोजिशन लीडर युरी बाब प्रश्न विचार न्ही तू सगळं तुझं एक क्वेश्चन न्ही तो तुझं एक प्रश्न इंसादा स्पीकर सर मुगे जॉइंट हे आलो तो स्पेसिफिकली इंसादा तू किती इतलो फुगार कोता हांव फुगार बाबा न्ही तू मर्सी बाकीचे चान्स दिवपाक येतो स्पीकर सर दिलेश बाबा दिलेश बाबा ऑनरेबल मुख्यमंत्री हांव सांगपा इंचारपा सोदता की your reply states that a department has initiated action against only 2 inspectors. 1395 cases and only 2 inspectors because sir maga dista hui na hui tunge answer is saying that whatever cases have been only show cause notices have been given. There's nandar any process na. I think your department needs to look into this very seriously. 1300 cases, only show cause notices, only 2 inspectors. Hui na hui, maga dista you have to take seriously look into these labs. Speaker sir, तो जे सांगता पळय न्ही, this is a violation with respect to the running behind the prescribed time limit. हे जे येता पळय त्यो केसीस ज्यो आहा त्यो आमी वेगवेगळे तेंचेर टायम टू टायम फायल करता आनी ताकाच लागून त्यो केसीस ज्यो आहा तो नंबर आहा तो म्हणटा तो FIR फायल करूं ना. ह्या केसीचेर आमी FIR फायल केला ताचो नंबर 362025 आणि अंडर सेक्शन 3182 3363 आणि बाकीचे सगळे पेडण्या पुलीस स्टेशनात आणि आमची टीम जी आसा पळय न्ही ती दिल्ली हरियाणा त्या गाडयेची आयडेंटिफाय करपा खातीर गेल्या. ओके आणि हे कंटिन्युअस आसा. स्पीकर सर आमी आतां पर्यंत आमी जेचे आमकां अशा पद्दतीचे वायलन्स सस्पेंड करूंक ना न्ही आतां पर्यंतची फाटली एक केस मेळिल्ली तेजे लायसन आमी कायमचे सस्पेंडूय केल्ले आसा. केस इज गोइंग ऑन. धाडाय तुम्ही इतले लिस्ट आहे ना शो कॉज नोटीस कित्याक तेंचेर एक्शन कित्याक केलें ना. एग्जांपल म्हाका एग्जांपल चोवपा जाय. स्पीकर सर वायलेशन ऑफ 103 रूल मागीर एकलो कोण बुद्धाराम पुष्पेंद्र मीना कितली आहा हिंगा हांव धाडटा तुका फकत शो कॉज नोटीस धाडय तेच नंतर कितें एक्शन करपा तुमगे एक डिपार्टमेंटा प्रयत्न आहा. स्पीकर सर प्रत्येकाक जाका आमी शोकॉज नोटीस धाडटा ताजेर फुडली एक्शन जी आहा पळय ती डिपार्टमेंट घेता अकॉर्डिंग टू देअर क्लॅरिफिकेशन आमी फुडें वता. सिरियसली स्पीकर सर जे आन्सर ऑनरेबल सीएमान दिला म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो ऑनरेबल सीएमाक जो व्हेकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिला NL01N2598 म्हणजे आमचे पेडणे बॉर्डरीचे क्रॉस करून ती गोंयांत येयली हे कन्फर्म जाता. NL नाल्यार RTO भितर गोंया भितर असल्यो गाडयो ज्यो चलता RTO दवरता अशें म्हाका दिसता. असो कायदो आसा. आतां ही NL जी 0 गाडी भितर येयल्ली एक्सायज डिपार्टमेंटाचे चॅकपोस्ट सगळे इनवर्ट जाता तितू चॅकपोस्ट आहा तितू भितर 2 भाशेची एंट्री जाता स्पीकर सर तुमकां खबर आसा आनी एक एक्सायज आसा. म्हाका फक्त एक प्रश्न विचारपाक जाय हो जो कोण एक्सायज इन्स्पेक्टराचें नांव घेना तेणें वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी तेका तेजे ताब्यान पुलिसेन व्हडलें लिस्ट दिला ह्यो ताब्यान दिल्या म्हणटा स्पीकर सर. म्हाका एंट्री तितू रजिस्टर आसा वो ना कित्याक इन्क्वायरी भितर हे जातलेच पूण फक्त सीएमान सांगचें ऑनरेबल सीएमान एक्सायज मिनिस्टर फायनान्स मिनिस्टर whether there is an entry of that vehicle coming in the excise checkpost at that region. स्पीकर सर ही जी तो व्हेकल सांगता पळय न्ही स्पीकर सर कंप्लीटली रिकॉर्ड सांगता पळय न्ही ताजे कंप्लीटली रिकॉर्ड काडप सुरू आहा फाटल्या त्या 3 ते 1 म्हयनो जालो एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन करता तेजी एंट्री रिकॉर्ड जो आहा पळय न्ही वो आमच्या जे चॅकपोस्टाचेर आमकां मेळूंक ना.
फॉर द पुलिसूय आनी एक्सायजूय दोनी कडल्यान व्हेरीफाय करीत आसा की त्या नंबराची गाडी एंट्री केन्ना जाली ती. स्पीकर सर, हांगासर जे फ्रॉड करपी आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीची फ्रॉड करीत आसता. त्या खातीर जे नंबर प्लेट बदलप हे ते सगळेंच सुरू आसता. पण हेजी एंट्री जी तो म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे केन्ना येयली गाडी ती हाजी अजून तेजेर एंट्री मेळूना. स्पीकर सर म्हाका इतलें सांगपाक जाय, जरी तर एंट्री ना तर एक्सायज आनी ते चॅकपोस्ट कित्याक करता, एंट्री फूल येस अशें म्हणजे म्हणणें स्पीकर सर. कित्याक लागून स्पीकर सर, एक तर जीएसटी आसा थंय जीएसटीचे व्हॅल्युआचेर गाडयो सोदता. जीएसटी जर भितर बील ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन एक्सायजान वचपाक पडटा स्पीकर सर. सो ह्यो गोश्टी ना ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें स्पीकर सर, इतलें सांगता. स्पीकर सर, आता आमी तेजेरूय बी प्रिकॉशन्स घेता. आता एंट्री जी आहा पळय न्ही, एंट्री आनी आउट हाजेरूय आमी स्ट्रिक्टली येवपी सगळे व्हेकल जे चेक करपाचेर परत एकदा स्पीकर सर, हे स्पेसिफिकली आता हे चेकपोस्ट जसं निलेश बाबान सांगलें, हे जे सगळे चेकपोस्ट आसा थंय एक्सायज ऑफिसर आसा, एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा आनी स्टाफ आसा. आतां म्हाका कळपाक जाय की हे स्टाफांची म्हटल्यार बदली म्हटल्यार ट्रान्सफर्स जे आसा ते कितल्या टायमान जाता. कारण अशें आसा, अशे खुबशे केसीस आमकां पत्रादेवी चेकपोस्ट जावं बाकीचे चेकपोस्टाचेर मेळत आसा. सो हे कितल्या टायमान ते करता आनी करता आमकां स्पेसिफिकली आन्सर दिवपाक जाय की हो पर्टिक्युलर पत्रादेवी चेकपोस्ट जो आसा तेजेर हेंचो ट्रान्सफर जाल्लो आनी खंयच्या टायमार जाल्लो, आनी समज जावंक ना जाल्यार तुमी कितल्या टायमान करताले ते. स्पीकर सर, आमची सिस्टम आसा क्वार्टरली ट्रान्सफरी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो करीत आसता. तांकां वेगवेगळ्या चेकपोस्टाचेर घालपाच्यो ह्यो सुरू आसता. म्हणजे दर 3 म्हयन्यांक हांच्यो ट्रान्सफरी आमी तांकां शिफ्ट करीत आसता. ना ह्या स्पेसिफीक हेचो जाल्लो ट्रान्सफर जाल्लो. टोटली. येस, श्री कालू फेरेरा. Speaker, this liquor scam is growing day by day. And one thing important is, at the source which is the factory, we have an excise inspector. If we have an excise inspector, that inspector is duty bound to check in the raw material coming and the finished product going and the wastage which is there. This is one part. When we have industrial alcohol or this manufacturing alcohol being brought into the state, there is a check post at the borders. So there are 2 points of entry, 2 points of exit, which when going out also. How come these officers who are supposed to be there are not doing their duty, or how are they doing their duty? Because if liquor is being caught in Gujarat, which is manufactured in Goa of Galestorm distilleries, and what has been the officer being doing and what kind of action you are taking, because this is just one instance I'm mentioning, but this is not the only one. But this, and Galestorm is still selling liquor in the market. I'll make that to the Chief Minister, I'll send you the label. It is being sold without a bill. I will show that. So that what steps are you taking? तांच्यांनी जी केस रिफर केल्या पळय न्ही, त्या केसींतल्या आमी सील केल्या ती फॅक्टरी. थंयसरलो एक्सायज इन्स्पेक्टराकूय आमी सस्पेंड केला. आतां तेंच्यांनी रिफर केला त्या केसीच्या बाबतीत. आतां ते पयलींचो खंयचो स्टॉक जर सेल करता आसत तांच्यांनी लक्षांत हाडून दिवचें. बट पयलींचो स्टॉक कितें आसत जाल्यार ते सेल करता. Just 1 minute. Just 1 minute. Let me just finish. Just let me finish. The stock at the mall is not paying any tax, no paying duties. I will indicate to you where they are available. You raid and you pick them up so that you can recover the money. You can. बाब काल्लुसान म्हणलें की गोंयचो सोरो गुजराताक कसो पावलो काय म्हणून. हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां, लातंबरसेच्यान महाराष्ट्रान जो वता तो रस्त्याचेर चॅक पोस्ट ना आनी फूल स्विंग सोरो थंयच्यान वता हें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा. हें तुमी चॅक करचें. थंय कोण तुमचो चॅक पोस्टूच ना आनी असोच तो सोरो मागीर गुजरात पावता. हें हांव सांगता जाल्यार चॅक कर. स्पीकर सर, विजय सरदेसाय सांगता तो इंटरनल रोड ताजेरूय आमी चॅक पोस्ट घालपाक लायता, विच इज व्हेरी स्मॉल रोड आनी इंटरनल रोड आसा. त्याच रस्त्यान चालू आहा. दोडा मार्ग आनी हाच्या नेक्स्ट क्वेश्चन श्री अंतर्वाज. सर, स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A. 4A. म्हाजो क्वेश्चन ना तुमचो ताजे महाशय उत्तर कंप्युटर सिटाचेर दिल्लें आसा. स्पीकर सर, आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी केसरवाल स्प्रिंग जी आसा ती फेमस जावन आसा आनी हांगासर आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा ब्युटिफिकेशन आनी तशेंच आमचो रिज्युवेनेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग होवूय घेतलेलो. पूण आमचे ते ट्युरिजमची स्पेस आसा ती ब्युटिफिकेशनाक आमी ती स्पेस आहा तितून घेतला आनी जी दुसरो आमचो रिज्युवेनेशन जे केसरवाल स्प्रिंग आहा ती WRT पडटा. ताका लागून आमकां मातशें इल्लोसो प्रॉब्लम जालो आनी आमी जो
सेकंड प्रोजेक्ट आहलो तो आमी WRT घालो आनी जेन्ना आमी WRT सराक जेन्ना हांवें एक लेटर केलें 12 सप्टेंबर 2024 सर म्हाका कळपाक जाय सर प्रोसेस खंय पावला कितें जाला तो स्वातमाशय हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न कारण जसो आमचो दुधसागर आसा कुळ्यांत वयर त्याच पद्दती आमच्या सालसेती हांगसर गेलो केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही त्या स्प्रिंगाचेर झऱ्याचेर खूब लोक येतात वर्सभर थंय लोकांची येजा आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय कारण तेज क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो सामकें बारीक उदक न्ही बरो सादारणसो पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक पडटा आनी म्हणून हो स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही तो सुदारणा करपा संबंधी नक्कीच आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें ताजेर आन्सरी बी दिल्ले म्हायती सगळी दिल्ली आसा जवळ जवळ 5 कोटी आनीक 90,602 रुपये खर्च करून पूण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर WRT आमचे केसरवाल स्प्रिंग आसा तो ना अशें म्हणून तेन्ना तुवें सुचित केलें त्या प्रमाणे कारण सादारणशे 2 म्हयने पयलीं आमी विजीट केली थंय तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंदी आमी एस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा अजून ताका टॅक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळूं ना पूण बरे पद्दतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो ताका ग्रेनायटींग वगैरे करपाक जाय आनी ग्रेनायट स्टोन्स भायल्यान सगळ्या बसोवपाक जाय आनी दुसरी एक गजाल आसा संबंद महाशय टुरिझमाच्या बरोबरच म्हणजे ज्या जाग्यार लाखोनी टुरिस्ट येतात थंय हजारांनी किंवा लाखांनी म्हटल्यार जाता त्या बरोबरच ते झऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल शेतोडीक मेळटा ताजे सकयल जे खुबशे शेतकारांची जमनी आसात पळय न्ही ते सगळें कसपाचें काम आसा पळय न्ही ते ह्या केसरवाल स्प्रिंगाचेर जाता आनी त्यामुळे तो उदक तो झरो सांबाळप ताचें ब्युटिफिकेशन करप आनी उदकाची स्टोरेज जे आसा पळय न्ही जमलेल्या सकयल बंधारे घालून ते लोकांकय बी ती सुविधा दिवप आनी हे पद्दतीन काम करपाक पळयता मुखार एक 2-3 म्हयन्या भितर पळयता हांव कशें आमचे फायनान्शियल जे सँक्शन मेळटा ते आनी त्या प्रमाणे ते टेंडर करता कितले दीस लागतले सर म्हणजे दिसता एक मुखार एक 2-3 म्हयने सर ऑलरेडी आमी टुरिझमाचेर ऑलरेडी 50% आमचें जें काम जाल्लें आसा फकत उरलां तें आमचें WRT सरान आतां एस्युरन्स दिल्लें आसा हांव सरा लागीं म्हाका जातले बेगीन आमची ही फायल पुट अप करची म्हणून थँक्यू सर श्रीजेश काब्रा जे क्वेश्चन आमच्या कलिगान रेज केला फाउंडेशन स्टोन 23 हांव तेजेर ना उलयता तेजे सकयलो भाग जो आसा इफ सो द स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू रिज्युनेट द फेमस केसरवाल स्प्रिंग जे उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला हांव इतलेंच मागता स्पीकर सर की थंय 2 आसा एक टुरिझम डिपार्टमेंट जागो जो GTC कडेन आसा आनी एक WRT च्या भितर थंय रॉ वॉटर पंपिंगाचे मातशे फुडें उदक जे पंप करून थंय 5 MLD चो पंप आसा फॉर PWD हे उदक यूज करता म्हाका फक्त प्रश्न आसा की हो जो सगळो हितून मागला वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक केअर कित्याक वयर जे आसा सगळे बोरवेला जाल्या सो हे रिज्युनेशन जे आतां तुमी प्रॉमिस केला ऑनरेबल आमदाराक तितून भितर जी बोरवेला आनी सेप्टीक टँक उदक हे केसरवाल स्प्रिंगेक येता हो येना कित्याक केसरवाल स्प्रिंग म्हाज्या भुरगेपणान म्हाका उड आसा आमी वचून ते न्हांवताले स्पीकर सर आतां जर ते न्हांवपाक गेले आमी खरच मारता सो तुमी ह्या सगळें रिजर्वेशन करता आनी वेदर द क्वॉलिटी ऑफ द वॉटर वील बी गूड हेजेर मातशें तुमी कशें इम्प्रूव करतले मातशें सांगता स्पीकर सर की तुमी उत्तर दिला ह्या प्रश्नाचेर बाब आमचो काब्राल हांणी जो विशय काडला म्हत्वाचो आसा हांव स्वता वचून ते पळोवन आयिल्लो आसा 2दा वचून पळोवन आयिल्लो आसा थंय आनी जे भायल्यान इंडस्ट्रियल हाजे किंवा दुसऱ्या एखादी आस्थापनाचे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही ते भायर लावन दिवपाक जाय ते थंय उदक सिपेज जावपाक जायना आनी त्या नजरेन WR डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तो एस्टिमेट करता तांचे कामाक लागिल्ले आसा आनी अशें जे भायलें उदक जे आसा पळय न्ही ते भायले भायर डायरेक्ट करपाचें आनी डायवर्शन करपाचें आनी दुसरे कडेन स्टोर करून सप्लाय करपाचें मेन जो स्ट्रीम आसा त्या स्ट्रिमा भितर कसले प्रकार सिपेज येवपाक जायना सोर्स बंद जावपाचो येस ते कशें हाडयतले तुमी सोर्स बंद जावपाचो ग्राउंड वॉटर ना वेस्ट वॉटर जे आहा ते ग्राउंड वॉटराच्यान पर्क्युलेट जाता न्ही ते हाडयतले कशे तुमी ना ते त्या संबंधी ताजेर उपाय पळयता कितें करपाक जाता म्हणटा तो कारण म्हाका ते हे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही खंयच्या आस्थापनाचे आसूं मागीर ते सिपेज जावपाक जायना आनी इवन थंय बोरवेल आसात पळय न्ही थंयच अशें म्हणून न्ही म्हणजे बोरवेल स्पीकर सर बाब काब्रालान सांगला ते सामकें करेक्ट बोरवेल भरमसाट आहा आनी
उदक जे केसरवाड्याचें येता तातूंत आगाक म्हळ्यार खरबता इन्फेक्ट जाता मनीस म्हणून तर हें तुमी कशें करूंक म्हणून शकता? तर ताजेर कितें उपाय करपाक जाय पळय न्ही मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर उपाय करूंक पळयता ना उपाय कसो उपाय आसा ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड उपाय आसा? एक मिनिट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी ते टेस्ट करपाक लायता उदक ताजें एक्झामिनेशन करपाक लायता जे उत्तर दिला तितून स्पीकर सर थंय IDCचो प्लॉट वेगळे वेगळे दिल्ले आसा थंय बारीक जे युनिट आसा तेंकडे ETP ना आतां ते हेजार्डस वेस्ट तो कसलो वेस्ट हांव तेजें कांय उलयना स्पीकर सर नाल्यार आनी खंय पावतले पूण तितून भितर जे इवन सोकपीटाचें उदक जिरता कित्याक वयर आसल्या कारणान ते जिरून येता सो म्हजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर तुका जर केसरवाल जे उदक जे पयलीं भशेन जर बिफोर कमिंग ऑफ इंडस्ट्री जर आमी यूज करपाक जाय जाल्यार थंय STP जे टॉयलेट आनी बाकीचे कनेक्ट करपाक जाय आनी ETP जे बारीक वर्कशॉपां आसा कित्याक व्हडल्या प्लांटाक ते ETP कोसकुपान येता बाकीचे येना स्पीकर सर सो ह्यो डेडिकेटेड लायन तुम्ही घातले आणि हे करून जर फुडें वयतले जरी ते उदक ते इतले पयशे केसरवाल तुम्ही मोडटा पळय ते यूज जातले स्पीकर सर नाजाल्यार फक्त केसरवाल म्हण नांव उरतलें आनी वाल वयतले स्पीकर सर सो हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे विथ IDC ऑनरेबल CMनूय तिचे लक्ष घालचे म्हणजे ETP WID can't do it. How will ऑनरेबल WID CM ताका लागून ऑनरेबल CM सगळे पळोवंक शकता WID पळोवंक शकना ऑनरेबल CM सगळे मिनिस्टर येता न्ही तेजे वांगडा सो तेजे खातीर ETP STP आनी हे सगळे घालून जर तुम्ही हो प्रोविजन केलो आख्खे वेर्ना इंडस्ट्रियल सिटीन जाल्यार उदक हे खरंच बरेंच जावपाचें बंद जातलें स्पीकर सर ठीक आहे सर फाटल्या एक थोड्या दिसा पयलीं मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी कंपल्सरी जेणी ETP यूज करपाक जाय पळय ज्या इंडस्ट्रीन तेणी कंपल्सरी ETP लावपाकूच जाय हे तांकां कंपल्सरी केलां आनी जेणी लावना आसत ओके किंवा तेजो इवन दो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला की तो कंटिन्युअसली मॉनिटरूय करप तेजो ETP लायलोच म्हणून जायना तो ETP चलता काय ना हे पळोवपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीचे ग्रावंड वॉटर सिपेज पोना जावन जिरप हे बंद करपाक जाय हे करपाचें काम हांव म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लायता आनी पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान जितक्यो आसा पळय न्ही ताका कंपल्सरी ETP सजेस्ट केलो तेजो ETP रन जाता काय ना तो आनी जर ल्हान इंडस्ट्रीक ETP जायना न्ही कसो घालता येस नेक्स्ट इंडस्ट्री आहा पळय ताका आमी कॉमन ETP घालपाची फॅसिलिटी करू शकता IDCच्या आमचो प्रपोजल आसा नेक्स्ट क्वेश्चन आमचो प्रपोजल म्हूण केला कॉमन ETP खातीर Permitted to ask question 5A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन Speaker sir, recommencement of mining operations in the state of Goa. Speaker sir, this is a very sensitive issue because implications on the state as well as आमगे गोंयकारांचे जाला आनी म्हाका दिसता मुद्दम गुडास कोता मायनींग स्कॅम 35,000 कोटी म्हण आमगे सरकार काँग्रेसाचो पडो हे पयलें उगडास केला बट आत तरी चोयल्या जेन्ना बेना आक्स government whether the government intends to recommence mining operations Goa and what is the time frame proposed जाल्यार म्हाका दिसता आन्सर हो दुसरोच मेळा स्पीकर तुमी एलिक्यू जो आन्सर मेळा म्हाका तरी दिसता 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनींग नॉट इलिगल मायनींग मुद्दो म्हाका क्लियरिटी येता वॉट इज सस्टेनेबल मायनींग वी आर फॉर दॅट आनी 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो 88 मायनींग लिजीज वर एक्टीव आनी आफ्टर दॅट म्हाका सरकार म्हाका लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनींग ब्लॉक्स हे तुमी ऑपरेशन केले आउट ऑफ दॅट 3 म्हाका स्वता सावता आहे सो why is this difference तुम्ही 12 तुले 8 थिन्या केले आणि 3च समस्या सावताय and you give me a clear cut answer what is the time frame proposed तुझे सरकार सगळे तुकडे honorable chief when you propose to start हे sustainable mining स्पीकर सर आमी सस्टेनेबल मायनींग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑप्शन रूल 2015 आमी आतां पर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकर सर 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पयलीं स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 म्हयन्या भितर जातले आनी बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले एप्रुवल ऑफ द मायनींग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले ग्रावंड वॉटर ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतां पर्यंत जवळपास 3 मायनींग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले
उरलेले 3 प्रोसेस उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले 3 जणांची फक्त 2 जणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता. स्पीकर सर ताज्याच बरोबर आमी तो जे सांगता आमकां कोणाक फटोवपाचें ना म्हणून तर आमी ई ऑक्शन जे आशिल्लें हें सुरू करून म्हणजे तेंय बी हेजो मायनिंगाचोच पार्ट ई ऑक्शन कंटिन्युअसली 29th ई ऑक्शन पर्यंत कंटिन्युअसली केलें आनी लोकांक जितकें काम मेळूं शकता तितकें काम मेळ्ळें. स्पीकर सर आमी डंप पॉलिसी क्लियर केली आनी डंप पॉलिसी क्लियर करता आसतना तातूंतल्यान प्रायवेट ओनरांक जांकां डंप दिवपाक मेळटा बिकॉज आमी पळयता की जाता तितके बेगीन मायनिंग एक्टिविटी सुरू जावपाची गरज आसा म्हणून हातूंतल्यान स्पीकर सर आमी जवळपास आतां पर्यंत 3 वा 4 कोणी तरी मायन ओनरांनी जेंच्यांनी मागला तांकां परमिशन दिवपाची प्रोसेस कंप्लीट जाय दिल्या आनी ती बी आतां कंप्लीट जाली जाल्यार ऑक्टोबरांतल्यान ते जे आहा मायनिंग डंप हे सुरवात जातले. स्पीकर सर हाज्या पलीकडे आमी जे म्हणटा की मायनिंग डंप ऑक्शन वीच इज ऑन द गव्हर्मेंट म्हणजे आयदर प्रायवेट लँड जरी असले आसत जाल्यार इट इज एन अनआयडेंटिफायड किंवा गव्हर्मेंटात लँड आसतले हे गव्हर्मेंटाचे डंप आसा आनी गव्हर्मेंट डंप हे आमी ऑक्शन करता जेणे करून हे सगळे जर आमी ऑक्शन केले जाल्यार म्हाका खात्री आहा स्पीकर सर की ज्या पद्दतीन ऑक्टोबराच्या उपरांत म्हणजे स्मूथ रित्या मायनिंग जे सुरू जावपाक जाय पळय ते जातले. ताजो एकूच प्रश्न जो उरलो तोय सांगता हांव आमी नॉर्थ आनी सावथ हांवें तरी खंयसर बायफर्केशन करूं ना केन्ना सावथांतल्यो बऱ्योचश्यो मायनी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फॉरेस्ट एरियेत पडटा आनी फॉरेस्ट एरियेन पडल्या कारणान म्हणजे ताका वेरियस प्रॉब्लेम्स आसा खंयचें ऑप्शन करूंक मेळटलें आनी ना ती आतां आमचो चवथो NIT जो आहा पळय न्ही तो येतलो भितरले उरलेले बी 4 ब्लॉक जे आहा पळय न्ही ते आमी ऑप्शन करता रोखडोच म्हणजे ह्या दिसांनी म्हाका 15 दिसाच्या भितर तोय आमी ऑप्शन करता जेणे करून सावथांतले भितर मेजर 2 ब्लॉक आसा ते सुरू जातले जेणे सावथांतले ट्रक ओनर्स हांकांय बी जे आसा पळय न्ही वेवस्थीत रित्या काम मेळटलें त्या खातीर सरकार मायनिंगाच्या बाबतींत सिरियस आसा. सरकारान मायनिंगाच्या बाबतींत पयलीं पासून डे 1 पासून कारण म्हाकाय खबर आसा कारण मायनिंग भागांतल्या लोकांक कितलो त्रास जाता हो हांवूय जाणा म्हणून डे 1च्यान हांव जे दिसाच्यान चीफ मिनिस्टर जाला ते दिसाच्यान मायनिंग सिरियसली सुरू करपा खातीर कंटिन्युअसली जे आहा पळय मिटिंगूय घेत आसा आनी कंटिन्युअसली स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा फोटयना म्हण म्हाका पयलीं प्रश्न हो कितें फोटोन म्हाका 35,000 कोटी म्हणटालो CAG रिपोर्टाचे ते 350 कोटी दाखयले आनी 350 कोटी रिकवर करपा हांकां अजून जायना 170-80 कोटी अजून रिकवर करपा लोकांगेर पावर मिनिस्टर ते हजाराले बिल अजून रिकवर स्पीकर सर आमी कमिटी घालूनय बी जेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर करपाक जाय आसले ते आमी CAची कमिटी घातली तेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर केल्या उरलेल्यांचे थोडे 12 वर्स वयता 2 वर्स वयता 350 कोटी 35,000 crores already said it is come down to 350 crores रिकवरी करप आतां त्यांचो मॅक्झिमम रिकवरी केल्या थोड्या जणांची जी रिकवरी उरल्या ती जाता वी आर सिरियस अबाउट इट. टेक्निकल ग्राउंडाचे जे पण उरयल्ले ते केन्ना सोंपता श्री जिरोवारसी रुजा फर्नांडीस. Because there is anxiety in the minds of the people of Chimel village due to a vicious attack by a dog on a minor child in Indranagar. Speaker sir, एका 9 वर्साच्या भुरग्याक एका पिटबुल सुण्यान इंद्रानगरान घास मारलो. ते भुरगे हॉस्पिटलान आहा ते काल हांव खबरेक गेल्लो तेका 3-4 कोडे घास मारलेल्या तेज्या जांगडाक घास मारल्या तेज्या फाटल्यान फुडल्यान घास मारलेल्या आनी हे माझे सिरियस एपार जावन आसा. दोतोरान तेका काल इंजेक्शन दिवन घरा धाडले मात दोतोराक सांगला हांवें तेका थिंगा दोतचें म्हणून जालां कितें स्पीकर सर व्हडले केसी आनी ते मायनराचे जेन्ना आसता तसल्या पेशंटांक म्हाजे हिसपान एटलिस्ट 3rd डोस जाय सो तांकां दवरूंक जाय कित्याक केन्नाय सुण्यांक रॅबीज आसूंक शकता आनी ते भुरगे म्हणून कितें लायफ तेजें डेंजरान जावंक शकता तेका लागून तेका 3 दीस तरी तेका थिंगा दवरूंकूच जाय. आनी व्हडली सुणी जी पिटबुल बावशी आहा ती अशी कंजेस्टेड एरियान आसूंक दवरूंक एलाव करूंक उपकारना कित्याक कंजेस्टेड एरियान इंद्रानगरच्या भाशेन जाता कितें ती धाकटल्या रुमान तो तांकां दवरली जाल्यार ती वायल्ड जाता आनी वायल्ड जाले म्हणटकूच कितें आसता आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार त्याच मनशाक ती बगर घास मारता कित्याक हें घडोवप उपकारना आनी हेजेर चडांत चड प्रिकॉशन घेवंक जाय आनी ह्या चेडवाक तर कितें सिरियस जालेले जावं ते मरोंक शकताले कितें जावंक शकतालें आनी माय पायक मागीर तो उणो जाता आनी ह्या ओनराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय कित्याक व्हडले सुणे व्हडले तरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय अशें करप हें सारकें न्हू स्पीकर सर तेका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें सिरियस घेवचें. थँक्यू स्पीकर सर.
Shankar Ramunkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the serious concern with regards to lack of doctor on weekends at Chikalim Sub-District Hospital. During last Sunday, the hospital witnessed long queue as the patient from 3 constituencies, that is Murmagua, Vasco and Dabolim, had to wait for a long hour for treatment as there was only one doctor attending the patient. The patient included the old and children suffering from viral infection with high fever had a very tough time to get themselves checked by the doctor. Being a Sunday and no private clinics open, people had no other option but to visit the Chikalim Sub-District Hospital. It is now routine that on weekends and on holidays, there are no proper doctors and other medical staff at the hospital, putting the patient to hardship and pain. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हांव फक्त मागता आमच्या मिनिस्टराकडे कितें थंयसर आमकां डॉक्टर प्रोवायड करचे म्हणून. Satisfied. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी उडयले एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशनां आयली. 1,500 एप्लिकेशनां येवन आज आता 9 महिने जावन गेले ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून मरे ताका स्पीकर सर खंयचे राव. अरे मंत्र्याक सांगूंक जाय स्पीकर सर गरज ना कितें हांव इश्यू करतलो. पोस्ट विकल्या म्हणून ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड झिरो आर मेन्शन म्हटला पण झिरो आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करलें कितें नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली आता मुखेलमंत्री आयलो स्पीकर सर एक मिनिट. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक. आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक एप्लाय केले. 2024 ऑक्टोबरान एडवर्टिजमेंट आयलो. आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि हांगाच भितरलो गुड्डो कसो ते म्हाका सांग. कॉर्पोरेशन वेगळो. Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. It is for the government department. लोकल बॉडीजांक लागला. सो दॅट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना, हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युनिसिपालिटीचें ना. स्पीकर सर हो इश्यू हांव हो इश्यू घेतलो, डिमांडाक हांव काडटलो. तुम्ही कशे पोस्ट विकतात कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात हांव दाखयतलो. Discussion हांव दाखयतलो स्पीकर सर. डिस्कशन डिमांड्स आहा तेन्ना काड मरे. Yes. The attention of the House is drawn to the Vijay Ramare. The attention of the House is drawn to the comprehensive plan for fishermen as mandated in the CRZ notification is not yet completed. The notified comprehensive plan will help to protect the houses of the fishermen as well as the net mending sheds and their livelihood. It will also permit constructions. It will also permit construction of houses for fishermen in coastal areas between 100 meters to 200 meters from high tide line. I urge the government to complete the process before 15th August. Because sir, only Vasco ulla, baki entire Goan zala. I request karpa amcha honorable chief minister beginat begin your report read karto. Dinesh Kabra next. ऐका ऐको गुड ना
public safety concerns due to unsafe road condition caused by trenching for underground cabling from Tilomal to Sangay Road, Speaker sir. Speaker sir, हांव फक्त हे कितें जालें Speaker sir? हांव फक्त नजरे काडटा कित्याक रस्तो आसलो 6 मिटर 7 मिटर आनी तेका व्हायट लायन आशिल्ली. व्हायट लायनीचे लेफ्टाक वचपाक आनी हे सायडीन येवपाक लेफ्टाक आतां वचपाक रस्तोच ना स्पीकर सर. आतां तो इलायशे 3 मिटर रस्त्यार दोनूय गाडी वयता आनी ते इलेक्शन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर पळोवनूच गेलो ना स्पीकर सर. हांव फक्त ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक आनी मिनिस्टराच्या नजरेन हाडून दिता की हांवें पत्र बरयलें, हांवें सगळ्यो गोश्टी केल्यो, पूण आज पासून तो रस्त्याक परतून हांव म्हणना दाबर घाल म्हणना स्पीकर सर. म्हजें म्हणणें की एटलीस्ट रियल एस्टेट म्हणजे रोलर घालून तेजेर रबर घालपाक जाय. तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो ना स्पीकर सर. आमी मागीर काम हाडयलें म्हणून अशें म्हाका मिनिस्टर सांगपाचें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, निलेश बाब स्वतः मंत्री आशिल्लो ताका खबर आहा म्हणल्यार हांव बेगीनच करूंक लायता तेजें कितें आसलें तें. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker sir, as Goa's 61 days monsoon fishing ban concludes at midnight on July 31st, I rise to highlight the urgent need for readiness at Kulbana Jetty, Goa's largest mechanized fishing hub, with over 300 plus vessels and nearly 4,500 migrant workers depending on the site. The upcoming season must begin with safety, dignity and efficiency. Last year's cholera and dengue outbreak exposed grave sanitation lapses, while the long-delayed 50-seater toilet block is finally nearing completion. Other critical gaps remains: stagnant water, poor waste disposal, and proposed training wall at the river Sal mouth remains stalled due to pending environmental clearance. I urge the Fisheries Department to act swiftly and transparently by conducting final inspection before August 1st, operationalizing the new toilet block and eco toilets, restoring navigation safety at the river Sal mouth, conducting with Health and Labour Department for migrant workers' welfare. Let us not wait for another outbreak or protest. The fishing community has shown resilience. Now it is a time of responsive governance. Their labor sustain our coastal economy and our duty is to ensure their safety and dignity. Yes, Sri Krishna Thakur. एकूच पॉइंट ऑफ ऑर्डर. मुखेलमंत्र्यान आत्तां म्हाका सांगला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान लोकल बॉडी येता म्हणून. हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन in Goa handles recruitments of various subordinate services and posts within the state government, including local bodies. Yes. So म्हाका आत्तां ताजी फोट मारली. इतले देवाच्या मनशा खातीर फोटो मारनाका. हे क्लियर कर, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, यू हॅव टू करेक्ट. आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान एश्युरन्स दिवपा जाय. ही फोट मारिल्ली आहा. आत्तां हांवें धरला सारको जितो. Speaker sir, Krishna Thakur. sir, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to चॅक ग्रॉक म्हणून आहा पळय, इलॉन मस्क ताणें इतलें हाडला. बरें सांग न्ही मरे ग्रॉक गोज रॉंग म्हणून. तूं तशें न्ही, तें हांव तुका फुडें कॉपी काडून दाखयता. ग्रॉक फुडें गेल्यार आनी मेळटा. ग्रॉक 4 आयला आतां. पळयता ऑफिशियल हेजेर ना. Yes. ना Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to the dilapidated condition of government high school main Vasco and government higher secondary school Baina. These school buildings are severely dilapidated, posing grave danger to the lives of students and teachers. Repairs have not been taken up in spite of all due processes being complete. Students have been shifted to different schools, causing them much inconvenience. Requesting Honorable CM to intervene so that these repairs can be carried out immediately. CM तुमच्याच इंटरव्हेन्शनान हे सगळें जाल्लें, म्हणजे प्रोसेस कंप्लीट जाला, पूण अजून ताचे रिपेर वर्क स्टार्ट जायना. दोनूय स्कुलान हे जाला, सो मातशें तुमी परत एकदां इंटरव्यू. बिकॉज पब्लीक PWD डिपार्टमेंटाक आतां सांगता करपाक. Sri Alton Costa. Speaker sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Bori Bridge. There is a growing fear among commuters that the entire bridge trembles whenever heavy vehicles pass over it, particularly since the road passing through the Venna Industrial Estate leads directly onto the Bori Bridge. I urge the government to take immediate action and address the issue before any untoward incident occurs. Speaker sir, हांव मुद्दम सांगता कित्याक लॉट ऑफ माय स्टाफ कम्स फ्रॉम शिरोडा, बोरी, आमगे लॉन्ड्री आसा तो बाब सुभाष निलेश म्हणलो, तो सदां म्हाका सांगता सर मातशें असेंब्ली काड म्हूण.
हातून तरी क्रॉस जातासून चोयले न्हू स्पीकर सर ना ना मातशें चीफ स्पीकर सर हांवें पळयला बोरी हाल सारकी आनी बोरी हालता ब्रिजाचें ब्रीज हालता स्पीकर सर बोरी ब्रिजाचें लँड एक्विजिशन सुरू आहा खरें म्हणजे आमी जेन्ना काडलेलें नोटिफिकेशन तेन्ना जर ताका प्रॉब्लेम येवंक नासलो जाल्यार इतक्यान तें कामूय सुरू जातलें आसलें वेरियस लोकांनी एजिटेशन्स आनी हे ते केले बट आमी ऑलमोस्ट अलाइनमेंट फायनल केलें My question is that, is it safe, you give us assurance, it is safe? ताजी स्टेबिलिटी ऑलरेडी लोक चेक आज केल्या चलोन येता तूं उबो रावलो जाल्यार हालता स्पीकर सर ब्रीज सारकी हालता तूं स्टेबिलिटी चेक केल्या Because of fear and anxiety in the minds of general public due to the lack of street lighting on the newly constructed Benaulim-Navelim bridge, despite being a crucial link connecting the two constituencies and witnessing regular vehicular and pedestrian movement, the bridge remains poorly non-illuminated, posing a serious risk of public safety, especially during the night. The absence of improper lighting has led to multiple complaints from local residents and commuters. I urge the concerned authorities to take immediate steps to install functional and energy efficient street lights. Because PWD roads आणि electricity department, PWD roads and electricity department handover करपा जाय. Handing over मातशें correct. इंगा assurance दियाय. Lighting problem My knowledge, discoms under maintenance period. Under maintenance period complete झाले बरोबर handover जातलो. I think CM sir, you need to give me some assurance. PWD department has to hand over to him. Yes. PWD department needs to hand over these lights to the electricity department. मागीत ते करताले. Department PWD handing over करता. Yes. Because of the attention of this house is drawn to the issue of librarians on a contractual basis contributing to the government-aided secondary schools. These librarians have no job security as the continuation of the contract for the subsequent year is unassured, and they are totally at the mercy of the management, with payments being irregular. Under the scheme to sanction librarians to government and government-aided secondary schools, have appointed librarians on a minimal consolidated salary of rupees 14,000 per month. Their appointment is for 10 months on a contract basis from June to March every year, which has been in place since 2016. As of now, there are around 130 such youths appointed to the post of librarian on a contract basis across Goa. Manya Chief Minister Tuyen Eje Dakhil Geje, it's a very serious thing. They have, you please give me an assurance. They came and they met you also, that you will look into matter much sang much. Yes. Look into it. नोटेड स्पीकर सर आतापर्यंत अशा वर्करांचो प्रश्न हो माझ्याच सरकारान सोडोवपाक घेतला फाटल्या 20 वर्सां जे डेली वेजीसचेर आसले तांकां आमी न्याय मेळोवन दिला 20 वर्सां टेम्पररी स्टेटस दिला अशे वेरियस आसा आमी दिता सुरू आसा श्री विनेश बोरकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the dangerous condition of two key road stretch in Bardesh Taluka. The NH from Girim Junction to Atal Setu in Porvorim and the Saligaon Circle to Pilan Industrial State Roads. The newly carpeted NH stretch has already deteriorated with the monsoons, filled with potholes and posing a serious threat to commuters. Similarly, the Saligaon-Pilan road remains unsafe despite repeated patchwork, with accident being reported. I urge the government to urgently repair both roads and investigate the poor quality of work before any fatality occurs. Speaker sir, वो जो stretch आसा, वो गेल्लो आसा, carpet गेल्लो आसा. स्पीकर सर आता एक करपाक लायता. कॉन्ट्रॅक्टर सांगा तो आख्खो कार्पेट गेला. करता सांगता. Attention of the House is drawn as regards minds of farmers from Sholi Manna that the existing sluice gate Manas near St. Anthony Church at Manna is in a very bad condition. The steps the government has taken in this regard. दोरयाचे माणस सारखे बॅड हा सर दोरयाचे उदक गेल्यार आमचे सगळे शेतकाराची शेतां पिड्यार जातली. प्लीज लुक इनटू इट. Yes. श्री मायकल नॉन एब्सेंस. श्री प्रवीण शेट. दोगूय ना. प्रवीण शेट आसा. Attention of the House is that government has leased out land to Chogule Company at Poera Shirgaon village,
wherein the company interested in extracting mine ore and simultaneously constructed some buildings as well as allotment of the playground. Recently, the company erected fencing around its leased out property. However, there is a fear and anxiety in the minds of youth and sports personnel of village Poira and nearby that in future the company may erect a fencing around a playground, and therefore youth and sports personnel will be denied with sports activity and other sports events presently utilized for the said purpose. Some dangerous trees in the said lease out property are laying on the public road, dwelling houses and commercial units, and therefore the trees have to be cut well in advance by the said company to avoid future eventualities. Yes. The steps government will take to see that the playground will be given free access to the youth sports personnel of Poira village or nearby, and see that the dangerous leaning trees will be cut before any tragedy takes place. Yes. Speaker sir, हांव DMG instruction दिता ते कंपनी कडेन उलोवन करून घे. Papers to relay. कायदा मंत्री. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against name of the law minister in the today's list of business. Calling attention, Sri Shankar Bhamunkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the people regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agency taking advantage of the desperation of our youth and job seeker. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging exorbitant fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill the contractual agreement with the worker. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support or means of return. Additionally, there is a lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker sir, the registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The PO is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025, Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent, and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल सगळे त्या कॉलमान दिला, तुम्ही तिकडे पळयला. 22 दोग जाणांचेर रजिस्टर केली, 23 3 जाणांचेर केली, 24 4 जाणांचेर केली आणि 25 6 जाणांचेर केली. आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आमी अरेस्टूय केले. तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल एंड अंडर इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर एंड रेग्युलेट these agencies. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents, companies, in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such a recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants
delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POE. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch, and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the Protector of the Immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India in Kormangala, Bangalore, and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sent information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. Speaker sir, ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलूनय व्हरता. हेंय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर, हो जो कॉलिंग अटेन्शन हांवें हाडलेलें आसा स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा आनी आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता. आनी जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री एकोमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले, आनी भुरगे हे यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नासल्या कारणान हे मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता. आनी जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून. हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंयान आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाला आनी ह्यो ज्यो केसीस आसा US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आनी तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया आनी एकदा विजा तांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता. हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा. हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आनी मडगांवूय आसा जे आमचे भुरगे एजन्सीच्या थ्रू गेल्ले आसा, एजंटाच्या थ्रू जाल्ले. हांव फक्त ती नांवां आसा ती हांव ऑनरेबल CM सरा कडेन प्लेस करता कित्याक हांव तेंची नांवां हांगा हावसान घेयना. त्याच प्रमाणे आमचे भुरग्यांची नांवां जे 38 भुरगे आसा कोण हे सफर जाला तेंच्यो तुमकां सांगपाक सोदता हांव. स्पीकर सर, तेंचे जेन्ना विजा जाल्या उपरांत जाल्यार फर्स्ट तांकां कितें करता ते जे आसा ते आमचे गोंयसून व्हरता मुंबय, मुंबयसून तांकां व्हरता टर्की, टर्कीसून तांकां व्हरता मेक्सिको आनी मेक्सिकोसून तांकां व्हरता तिजुयाना बॉर्डर. सो ही बॉर्डरीचेर व्हरता आनी ह्या बॉर्डरीचेर गेल्या उपरांत तांकां ती बॉर्डर आसा ती क्रॉस करपाक लायता USA वयपाक. आनी जेन्ना ही बॉर्डर क्रॉस करतना ताका ह्या बॉर्डरीक थंयसर वर्ड दिल्लो आसा तेंच्या लँग्वेजी प्रमाणे डॉंकी रूट म्हणून. सो ह्या रुटांसून तांकां व्हरता थंयसर स्पीकर सर आनी थंयसर गेल्या उपरांत बॉर्डर क्रॉस करतना तांकां एवरी टायम पुलीस धरता. पुलीस धरल्या उपरांत तांकां तेंच्या कॅम्पान डिपोर्ट करता. स्पीकर सर, हांव तुमकां मुद्दाम सांगता ही केसीस तुमकां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता एक रियली आहा. इतलें म्हाका मनाक वायट दिसता कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन असले ह्या भुरग्यांनी हालत काय केल्लेली आसा. आमी फाटल्या दिसांनी आयकलेली 2 केसीस फेब्रुवारीन जी जाला ती सारजोराची जाल्लेली फ्रॉम US ते डिपोर्ट जाले. त्याच प्रमाणे फेब्रुवारीन 2 यूथ फ्रॉम वेर्ना आनी 1
फ्रॉम केपें, तेज्या उपरांत मार्चंट यूथ फ्रॉम शिरोडा, ही सगळी नांवां आसा ती हांव सगळे घेयना, हांव फक्त म्हाजी केस सांगता. जो भुरगो थंयसून येयला अशे म्हाजे भुरगे जे डिपोर्ट जावन आतां गोंयान येयलेले अशे 5 भुरगे आसा, हे युएसाक गेल्लेले. आनी जेन्ना ते थंयसर गेल्या उपरांत जेन्ना तांकां हे इश्यूज कळ्ळे थंयसर, तेका थंयसर फॉल्स प्रॉमीस करून तेका जेन्ना थंयसर व्हेलो आनी तेका थंयसर अरेस्ट केलो, तेका अरेस्ट केल्या उपरांत आनी ह्या भुरग्याचें नांव आसा हांगा, हांव तेका तुमचे तेजे फुडें तेजें नांव सांगना, हांव पर्सनली सीएम सराक दितलो. तो जेन्ना म्हाका मेळोवपाक म्हाज्या ऑफिसान येयलो, बायलेक दोनी धाकटी 2 भुरगीं आसा घेवन येयलो आनी तेणें म्हाका रडोन दुखांनी तेणें सांगलें, तेजी बायल म्हणपाक लागली आमकां खबर सुद्दां ना तो जितो आसा काय तो मेलो काय म्हणून. आयज अशी परिस्थिती जाल्या, हे एजंट आसा पळय हे सगळो हो इश्यू करपाक लागलेले आसा. आनी जेन्ना तांकां बॉर्डरीचेर व्हरता आनी त्या बॉर्डरीसून तांकां 12 वरां 15 वरां 24 वरां तांकां चलात व्हरता, ब्रिजा वयरसून क्रॉस करून व्हरता, हे सगळे ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलेले आसा. आनी जेन्ना ताका थंयसर अरेस्ट केलो जाल्यार ताका कॅम्पान घातलो, मिसिसिपी कॅम्प म्हणून थंयसर ताका घातलो, ताका 4 म्हयने त्या कॅम्पान दवरले. हे एजंटा कडेन हेजी बायल एजंटा कडेन वयता, तो कांयच तेजी वासपूस करना. थंयसून ताका काडलो आनी परत शिफ्ट केलो लुसियाना कॅम्पान घातलो 5 म्हयन्यांक लागून. टोटल 9 म्हयने स्पीकर सर तेणें थंयसर हालत काडली, ताका जेवण ना, ताका उदक ना, एक फोन कॉल करूंक शकना तो घरा कडेन सांगपाक की बाबा आपूण जितो आसा म्हणून. आयज अशी हेंची परिस्थिती जाली आनी जेन्ना तो कसो तरी मॅनेज करून तो आतां डिपोर्ट जालो, जेन्ना तेंच्या कंट्रीनसून ताका डिपोर्ट केलो, युएसानसून इंडियाक डिपोर्ट केलो आनी तो गोंयान पावलो. आनी गोंयान पावल्या उपरांत जी तेणें म्हाका सगळी आपली स्टोरी सांगली, तेणें 16 लाख रुपया दिल्लेले, 16 लाख तेणें तो परवरीचो एजंट आसा ताका 16 लाख रुपया दिल्लेले आसा तेणें. आनी तेणें ते पयशे आसा ते आपले मेहनतीचे पयशे लोकां कडसून हेल्प घेतलेलो, इंट्रस्टानसून पयशे घेतलेले, हे पयशे घेतलेले आसा हेणें. आनी आतां जेन्ना तो एजंटा कडेन गेलो, जेका तेणें धाडलेलो, येयल्या उपरांत तो एजंटाक मेळपाक गेलो, कित्याक तुवें आपल्याक धाडलेलो, आपूण थंयसर 9 म्हयने जालो जेलीन रावन येयलो. आनी 9 म्हयने जेलीन रावल्या उपरांत जे 16 लाख आपल्यान तुका दिला ते आपले रिटर्न दी. स्पीकर सर एकूच मिनटान घेता, आयज पर्यंत ताका 1 रुपया दिल्लो ना हे एजंटान. आयज 16 लाख रुपयाचो तो एजंट ताका फटयला. हे असले एजन्सी जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता ताका बेगीनच्या बेगीन ताका. असोच आनी एक केस आसा ताका पेपर दिवचे म्हाका तेणी ताका आतांच उखलूंक लायता कोण तो. सर मुद्दाम हांव सांगता हे व्हडले एक रॅकेट चल्ला गोंया भितर, हे फक्त म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे न्हू सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसतले. तेज्या लागून हांव मागता कितें हे जे पयशे मेकिंगाचे रॅकेट चल्ला पळय खंय तरी धरपाची गरज आसता. आनी एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर, एकूच लास्ट कित्याक आमच्या गव्हर्मेंटान खंय तरी एक ग्रीवेन्सीस रिड्युसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता. असले जे केसीस आसा तांकां खंय सर आमी सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात. लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितले पयशे दिता कोणाय घरा वयता, हेजे प्रकार बंद करपाक जाय खंय तरी म्हणून म्हाका दिसता. 10 मिनटं वाडयता आनी विशय एक लक्षात दवरात, हांगा नांव खूब आयलें आसा. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.